नमस्कार. गोवा टुनाइट स्मिता येळकाराचो येवकार. सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स. 8 आमदारांक घेऊन मुख्यमंत्री दिल्ली बरोबर प्रदेश अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदीच्या गाठी भेटीचो प्लान. घरमंत्री अमित शाह नड्डाच्या भेटीचे यत्न. मंत्रिमंडळ बदलाच्यो हालचाली. मडगांवां बीजेपीची नगराध्यक्षा आड अविश्वासाची तयारी. दामबाबा फुडें वदोवन 14 नगरसेवकांनी खंय सहयोग मारल्यो. नगराध्यक्ष म्हणटात सयांनी जायना, येता तेन्ना पळोवया. कसिनो धरून सगळ्या गॅमलिंगाचेर जीएसटी 28% उरतलो. माविनान केले स्पष्ट. हॉर्स रेसिंगाचेर जीएसटी लावपाच्या विशयाची फायल खंय धाडली अटॉर्नी जनरलाक. फोगटाच्या खुनाच्या केशीत सीबीआय तपासाक नेट. कल्लिसाच्या सील केल्ल्या वाठारात सर्च. सोनाली, सुधीर, सुखविंदर राविल्ल्या हॉटेल रूमांतले सामान सील. फॉरेन्सिक तपास सुरू. केरी एसबीआय बँकेत दरोड्याच्या प्रकरणात दिवचल पोलिसांनी पुण्यात धरिल्ल्या 4थ्या आरोपीक हाडलो गोंयांत. कोर्टाचो 5 दिसांचो रिमांड. 5व्या आरोपीचो सोद. मडकय मतदारसंघातलो बेकारीच्या प्रश्नाचेर आमदाराचो प्लान. सुरिनाचो पूत मिथिल उलयलो. 3 वर्सांची रस्त्याची अंडरग्राउंड केबलिंगाची कामां खंय रोखडीच तडीक. काँग्रेस सोडून बीजेपीत गेल्ल्या 8 आमदारांनी राजीनामो दिवन परत वेंचणूक लढोवन दाखोवची. आरजीची चॅलेंज. आरजीची आझाद मैदानार निदर्शनां. आणि अंदू पावस सरासरी परस 7% उणो. आता मेरेन 105 इंच पावस. अंदू पावस सरासरीक मातसो उणो. सप्टेंबरात मान्सून सोंपूनय नोव्हेंबर मेरेन अवेळी पावसाचो अदमास. खबरो विस्तारान. काँग्रेसीक टाटा केल्ल्या 8 आमदारांक घेवन मुख्यमंत्री दिल्ली बरोबर प्रदेश अध्यक्ष. दिल्ली सोमारा प्रधानमंत्री मोदीची गाठभेट थारल्या. घरमंत्री अमित शाह नड्ड्याच्या गाठी भेटीचे यत्न. मात शेड्यूल निश्चित ना म्हणून मुख्यमंत्री प्रुडंटाकडेन उलयलो. दिल्ली वारी उपरांत मंत्रिमंडळ फेरबदलतले काय विचारल्यार मुख्यमंत्री नेमके कांयच सांगिना. हालचाली चल्ल्या खऱ्यो. दुसऱ्या पक्षांतल्यान आमदारांक पक्षांत घेतलो काय तांची दिल्ली वारी करून पक्ष सृश्टीक मेळोवन हाडपाची भाजपाची प्रथा. काँग्रेसीक धपको दिवन बीजेपीत आयिल्ल्या 8 आमदारांक घेवन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची दिल्ली वारी. प्रधानमंत्र्या बरोबर मिटींग फिक्स. दिल्ली आज वता सगळे वयतात. हय 8 आमदार हांव अध्यक्ष. काय नियोजन कोणा तेचे अध्यक्ष पीएम. दिल्ली वारी उपरांत मंत्रिमंडळात फेरबदल जातलो काय म्हणून विचारल्यार मुख्यमंत्र्याची ही जाप. दिल्ली जाल्या उपरांत कॅबिनेट रिशफल एक्सपांड उमेद कित्याक ठरयता? शक्यता आहे का रिटर्न येणं येवपाचें परवा भाजपाशी जाल्ले आमदार आणि मुख्यमंत्री सावंत प्रदेशाध्यक्ष तानावडे दिल्ली वारी करून मंगळारा परत गोंयांत येवपाचे. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 14 नगरसेवकांच्यो सयो घेवन मडगांवचो नगराध्यक्ष घनश्याम आड अविश्वास थाराव तयार. केन्ना दितले ते खबर ना म्हणून बीजेपी कॅम्पाचो दामोदर शिरोडकार सांगता. सगळ्यांनी ताकाच मत मारला म्हणून 14 नगरसेवकांनी खंय जामावले दामबाबा फुडें सोपूत घेतला. नगराध्यक्ष घनश्याम म्हणटा लोकशायेत तो जिखला. देवाक मदीं हाडचो न्ही. नो कॉन्फिडन्सच्या मोशनाचेर सगळ्यांनी सायन मारून दवरले कडेन आसा. पूण केन्ना सबमीट करता हें करता म्हाका कांय अजून कांय इंटिमेशन ना. नो कॉन्फिडन्साच्यो ज्यो हालचाली आसा ह्यो म्हाका मिडियांतल्यान कळिल्ल्यो आसा. म्हाका कांय अजून तेंच्यांनी नोटीस दिल्ली ना. कावन्सिलरांनी म्हाका निवडून दिला. लोकशाही पद्दतीन निवडून दिल्ले आसा. जो कोण युगो करून प्रेस्टेज समजून जर राजकारण करता तें सारकें राजकारण न्ही. ज्या वेळार रातच्यो आमची मिटींग जाली, आमदारान मिटींग आपयली, मुख्यमंत्री आशिल्लो तेन्ना सगळे 15 जाण आशिल्ले. 15 कावन्सिलरांनी मुख्यमंत्र्याक सांगलें. मुख्यमंत्र्यान सांगलें कोणा तुमकां आमचे बरोबर रावपाचें ना, तुमी हांगासरल्यान चला अशें म्हणून. आनी कोणी एकलो भाव त्या इतल्या भायर सरलो ना. हेजे भितर जर नो कॉन्फिडन्स पास जातले जाय पयलीं तेंचे कडेन तितले नंबर्स आसूं जाय. सयोच मारले म्हणून राजकारण जायना. इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा आमच्या आमदारान की म्युन्सिपालिटी कावन्सिलरांनी वचपूच ना म्हणून.
जोपर्यंत हांव आसा तोपर्यंत वचपूच ना म्हणून आतां हाजे लोकांनी हांकां विचारपाची गरज आसा. हांव सयत 15 कावन्सिलर जामावले गेले आनी जामावले दामबाबाच्या चौकार उबी रावन दामबाबाच्या थळा उपरांत ताणें चौकांनी सांगलें हांवें नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकर हाका वोट केला. 15 जाणांनी नाल्ल हात दवरून थंय सांगणी केलां. न्ही आतां तें नाल्लाचें जें राजकारण आसा तें हांवें तर म्हणजे जन्म आयुश्यांत तसलें करूं ना. तर ते लोकांक आमचे दामबाबा अशें आमचें आराध्य दैवत ते जाग्यार व्हरप आनी तेजेर ते शपथ नाल्लाचेर घेवपा लावप हें दुर्दैवी हें. थोड्यांनी काल ते बायट दिल्या आपल्या महालक्ष्मी पावली अशी म्हणून. म्हाका एक सांग, जी 5 मतां जी त्या सायडीन गेली ही लक्ष्मी पावनासतना गेली, ते कोणी 5 वोट क्रॉस जाले तांकां लक्ष्मी पावलीच आसतली न्ही. ही भारतीय जनता पार्टी म्हणून फुडली स्ट्रॅटजी कितें आसा ती स्ट्रॅटजी बी पक्ष म्हणून ऑलरेडी आमी हांवें डिसिजन जाल्लें आसा. त्या प्रमाणे पक्ष म्हणून संघटीत रित्या आमी सगळे जाण फुडें सरतले आनी मडगांव नगरपालिकेन सुद्दां भारतीय जनता पार्टीचो नगराध्यक्ष निवडून नजीकच्या काळान बेगीन घेतलो. हाजे खातीर जे कितें निर्णय करपाचो आसा तो केल्लो आसा. 2 दीस सुद्दां धड कारभार चलोवंक नाशिल्ल्या नगराध्यक्षाचेर अविस्वासाचें रजाव हेच मोठें प्रश्नचिन्ह. तरी मुख्यमंत्री आनी दामबाबाक मदीं घालून घनश्यामाक जाल्ली प्रसाद पाकळी दामोदराच्या हाताक लावपाचो प्लान जाला. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी भीमा पाटील. जीएसटी मंत्री गटा मुखार हॉर्स रेसिंगांतल्यान गॅमलिंग कडेक काडपाचो विचार चल्ला. रेसिंगाचेर जीएसटीचो विशय आयलो तेन्ना एका अधिकाऱ्यान सगळे तरेचे गॅमलिंग तातूंत ओडलें. गॅमलिंग कडेक काडपा विशीं कायदेशीर सल्ल्याक फायल एटर्नी जनरलाक धाडल्या म्हणून मंत्री माविन प्रुडंटाक सांगता. कसिनो धरून सगळ्या गॅमलिंगाचेर खंय जीएसटी 28%च उरतलो. महाराष्ट्रान हॉर्स रेसिंगाच्या जीएसटीचो विशय जीएसटी कावन्सिला मुखार हाडलो त्या वेळार एका अधिकाऱ्यान सगळे गॅमलिंगाचे प्रकार ताका जोडले आनी ताचेर निर्णय घेवंक मागीर ग्रुप ऑफ मिनिस्टरांची समिती नेमची पडली. अधिकाऱ्याची ती चूक सुदारपाचो निर्णय घेवच्या पयलीं ताणें अटर्नी जनरलाचो सल्लो घेवपाचें थारायलां. ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स 3 विशय डिसायड करतात. एक हॉर्स रेसिंग, एक ऑनलायन गेमींग आनी एक कसिनोचे. हे जे आमी डिसायड करतात तेन्ना आमकां वेगळे वेगळे विशय आमचे नदरे आयले म्हणून आमकां रिकन्सिडर करून परत ग्रुप ऑफ मिनिस्टराक फायनलायज रिपोर्ट केल्लो आसतना आमकां परत पळय म्हणलें. म्हणून आमी विथ द हँड्स ऑन एप्रोच आमी बेंगलोर गेले हॉर्स रेसिंग पळोवपाक, गोंयान कसिनो पळोवपाक दुसरे मेंबर आयले गोवमाचे. आनी आतां फुडलो निर्णय आमी एक लिगल ओपिनियन घेवन फुडलो निर्णय आनी रेकमेंडेशन फुल जीएसटी कावन्सिला आमी धाडटले. लिगल ओपिनियन कोणा कडल्यान घेता वीज खंयचे बॉडी? आय थिंक इट इज गोइंग टू बी टेकन फ्रॉम द एटॉर्नी जनरल अशें म्हाका म्हायती आहा ते प्रमाणे. एकदा ते लिगल ओपिनियन येयले सो लिगली वी शूड नॉट बी फाउंड वॉन्टिंग. देर वॉज नो डिस्प्यूट एट ऑल एज फार एज कसिनोज आर कन्सर्न. एक न्यू सेक्शन हॉर्स रेसिंगा लागून आयले. CCT महाराष्ट्रान क्लॅरिफिकेशन मागिल्ले आनी ते क्लॅरिफिकेशन ओन्ली ऑन हॉर्स रेसिंग मागिल्ले. समबडी इन इज विजडम सम ऑफिसर तितून गॅमलिंग बेटींग आनी गॅमलिंग म्हणून हाडले आनी तितून एक वर्ड कसिनो ना कसिनो म्हणून एड करूं ना बट बिकॉज इट इज गॅमलिंग ऑटोमॅटीक कॅसिनो भितर आयले अशें जालें. ओके सो आतां लिगल ओपिनियन that particular mistake is sought to be corrected and we want to be on a sound footing म्हणून ते लीगल ओपिनियनान धाडलें. इतले मजगतीं मंत्री गटाच्या वांगड्यांनी बेंगलोर वचून हॉर्स रेसिंग पळयलें, गोंयांत येवन कॅसिनो पळयले. गॅमलिंगावेले जीएसटी 28% वयल्यान देंवपाचो खंय प्रस्तावूच ना. हिंगा एक म्हाका सांगपा जाय एक असो विशय निर्माण जाता की एज इफ कसिनोवाले आनी आमी 28% हायेस्ट टॅक्सेशन आहा ते आमी लोअर टॅक्स कर म्हूण सांगता म्हूण बिलकूल ना. 28%चे डिस्प्यूटूच ना. तितलेच उरतले. तेंची एकूच सादी मागणी आसा जे इंटरनॅशनल प्रॅक्टीस आसा सगळे देशांनी टू चार्ज युअर टॅक्सीस बेस्ड ऑन ग्रॉस गेमिंग रेव्हेन्यू. म्हणजे एक्शनेबल क्लेम जर प्रत्येक टेबलार जाता मागीर कॅलिब्रेशन जाता सगळे ते रिकॉर्ड दवरलेले आसता. इट इज रिकॉर्डेड बाय कॅमेराज. सगळे टेबलाचे सम टोटल सगळे खेळटा ते उरता तितून ते म्हणटा ग्रॉस गेमिंग रेव्हेन्यू. तर तेका तुमी 28% टॅक्स कळला कितले खेळला तो. हय इट इज नॉट दॅट समथींग न्यू इज दे आर आस्किंग. आनी आतांय सद्या टॅक्सेशन इट इज बेस्ड ऑन GGR. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिल मांद्रेकर. सोनाली फोगटाच्या खुनाच्या केशीत सीबीआयन सुरवाती सावन कितें जालां तें उत्सूंक सुरवात केली. कल्लिश शेकाच्या सील केल्ल्या वाठारांत पुरावे सोदूंक सुरवात केल्या.
सोनाली, सागवान आणि सुखविंदर राविल्ल्या त्या हॉटेलांतले रुमांतले बारीक सारीक सामान बॉक्सांनी सील केलां. गोंय पुलिसे कडच्यान केस घेतल्या उपरांत सीबीआयन फॉरेन्सीक तपासाक नेट लायला. सोनाली फोगटाचे खुनाचे केसीत सीबीआयन मुळावसान तपास सुरू करतना सोनाली, सुधीर आणि सुखविंदर ज्या हॉटेल रुमांत राविल्ले त्या दोन्ही हॉटेल रुमांतले एकान एक सामान तपासपाक सुरवात केला. दोन्ही रुमांतले बारीक सारीक सामान बॉक्सांनी सीलबंद केल्यात. फॉरेन्सीक टीम दोन्ही हॉटेल रुमांत कितें पुरावे मेळटा काय म्हूण सोद घेता. गोंय पुलिसे कडच्यान तपासाची सुत्रां हातात घेत सावन सीबीआय 2 दीस जाले हॉटेलांत बारीकसाणीन तपास करता. थंयच्या स्टाफाचो जबाब घेवप चालू आसा. दुसरे वटेन सीबीआयची टीम सील केल्ल्या कर्ली शेकाच्या वाठारांतूय तपास करता. सोनाली थंय ज्या ज्या सुवातेर गेल्ले बेशुद्ध जातकीर ज्या सुवातेर आशिल्ले त्या सुवातेचें इन्स्पेक्शन केलां. अंजुणचे पुलीसूय सीबीआयच्या आदाराक बरोबर आसात. पुरोनाटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि नवसराज साळगांवकार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचे जल्मदिसा निमतान 2 ऑक्टोबर मेरेन गोंयभर कार्यावळी. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी मोदीच्या फोटवांचे आणि ताच्या कार्यकाळात जाल्ल्या वावराची प्रदर्शनां बीजेपी लायता. त्या भायर 15 दिसांत रक्तदान शिबिरां, वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह, नितळसाण मोहीम अश्यो कार्यावळी जातल्यो. नरेंद्र मोदींचो वाडदिवस आणि त्याचबरोबर कार्यक्रम हे फुडले 15 दिवस पर्यंत चलतले. काल आमचें रक्तदान शिबीर जें आशिल्लें त्या रक्तदान शिबिराच्या निमतान अनेक ठिकाणी रक्तदान जालें. सांगपाक खूब खोशी दिसता की फर्स्ट टायम भारतान रक्तदानाचो विक्रम जालो. इतले मोठ्या प्रमाणात रक्तदान केन्नाच जावना आशिल्लें. आयज अनेक ठिकाणी आमचे हेल्थ कॅम्प सुरू आसा. कुर्तरी आसतलो किंवा मागीर म्हापसा ह्या अनेक ठिकाणी हेल्थ कॅम्प जे सुरू आसात. ताजे नंतर फाल्यां आमचे नरेंद्र मोदीजींच्या कार्यकाळाचेर जे एक्झिबिशन आसा त्या एक्झिबिशनाची सुरवात जातली. ताजे पयलें एक्झिबिशन जें आसा तें फाल्यां पणजे आसा. तें 2 दिवस चलतलें, 19 तारीख आनी 20 तारीख. फाल्यां तें 11 वरांचेर सुरू जातलें आनी 20 तारखेक 6 वरांचेर तें सोंपतलें. ताजें स्थळ आसा ESG एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा. ताजी जी आर्ट गॅलरी आसा त्या आर्ट गॅलरीन तें सुरू जातलें. त्याच बरोबर ताजे नंतर 22 आनी 23 तारखेक एक्झिबिशन जें आसा तें म्हापसा जातलें. तें म्हापसा हनुमान नाट्यगृह. मडगांव जें आसा तें 26 आनी 27 तारखेक जातलें. तें रवींद्र भवनान जातलें. आनी त्याच बरोबर कुडचड्या हें 28 आनी 29 तारखेक जातलें आनी तें कुडचड्याचें रवींद्र भवनान जातलें. अशें हे 4 कडेन जे कार्यक्रम जे आसात त्या कार्यक्रमाक सगळ्या गोमंतकीयांनी हजर रावचें. तांचो जो येदे व्हडली तपश्चर्या आसा त्याच बरोबर 21 वर्सांची तांची पूर्णपणे उच्च पदावली ती कारकीर्द आसा. देशाक समर्पीत अशें नेतृत्व जें आसा त्या तांणी केल्ले हे सगळे तांचे फोटो एक्झिबिशनांतल्यान आमी दाखयतले. एक कडेन मदीं खंय तरी आमी इवन स्क्रीन दवरूनय बीन काही तांची भाशणां, काही तांचे प्रकल्पांचे उद्घाटन आसतले, तांचे विचार आसतले जे तांणी अनेक जाग्यांनी शेअर केल्ले आसा. मन की बात आसतले किंवा आनी आसतले आनी ते आमी तातूंतल्यान बी दाखोवपाचो सुरवात करतले. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. काँग्रेस सोडून बीजेपीत गेल्ल्या 8 आमदारांनी राजीनामो दिवन परत वेंचणूक लढोवन दाखोवची आरजीची चॅलेंज. समर्थकाच्या नांवान देवाच्या नांवान पक्ष सोडून गेल्ल्या खंया फुडें राजकारणांत थारो ना. लोबोन खंय विश्वजिताक बॅगा पावोवन ताचें तोंड बंद केलां. आरजीची आझाद मैदानार निदर्शनां. 8 आमदारांक आरजी खंय तांचो जागो दाखयतले. गेल्या फावटी काँग्रेसचे MLA बीजेपीन गेले तरी लोकांनी तांकां एक चान्स दिल्लो आनी आतां ह्या फावट ते परते गेला. आतां हांगा वचपाचें तेंचें कारण इतलेंच, आतां कॉन्स्टिट्युएन्सीन जी कामां जातली, व्हडले प्रोजेक्ट्स येतले, बिल्डर लॉबी जी एक्टीव जातली, रियल इस्टेट लॉबी जी माफिया जे येतले आनी ते जे शेअर दितले तो पयसो एक्स्ट्रा. म्हणजे हो आमचो एक सिंबॉलीक प्रोटेस्ट आसा. दीस इज जस्ट अ बिगिनींग. आमी ह्या काँग्रेसच्या 8 MLAक सांगपाक सोदता की तुमी रिजायन करा. रिजायन करून तुमी रिकंटेस्ट करा. तेन्ना तुमकां लोकांचो जो कौल आसा तो सारको कितें तो कळटलो. आतां तुमी सांगता की तुमच्या कार्यकर्त्यांनी तुमकां सांगलें, लोकांनी ऑफिसान येवन सांगलें, कोण सांगता देवान सांगलें. हें कितें आहा पळय हें खंय ना खंय तरी इलेक्शन जावनूच प्रूव जावपाक जाय की लोक तुमच्या वांगडा आसा काय ना ते.
हांव विश्वजीत राणांक सांगता की TCBन तूं जे आयज अमेंडमेंट हाडटा गोंय काबार करपाक सोदता, आयज जर तुज्यान कापासत आसली जाल्यार तूं मायकल लोबोक भितर उडोवपाचो, मायकल लोबोचेर केसी जावपाचे, पूण अजून पर्यंत तेजेर एकूय केस जाल्ली ना, तेजे सगळे प्रॉपर्टी तशें आसा. सो हेतून इतलें दिसता की मायकल लोबोन खंय तरी विश्वजीत राणांक सेट केलो, विश्वजीत राणांक कितें दिवपाचें, बॅगां दिवपाची, सुटकेस दिवपाची दिल्ली आहा. जी युक्ती आसा म्हटल्यार एकटे जाल्ले ते BJP काँग्रेस पयलूच एकटे जाल्ले, इलेक्शना पयलूच एकटे जाल्ले आनी आमी हे परत परत लोकांक सांगताले की BJP आनी काँग्रेस एक आसा म्हणून, आनी हे आयज तेंच्यांनी दाखोवन दिल्लें आसा. मायकल लोबो तरी पयलूच कळटालो की तो केन्नाय BJPन वचूंक शकता. दिगंबर कामत ताजो तुमी आख्खो असेंब्ली सेशन पळया, तो ऑलमोस्ट BJP सायडीनूच उलयतालो. BJPन आनी काँग्रेसान नाटकां चलयल्या गोंयांत आनी लोकांक पिशान काडपाची ही नाटकां आसा. गोंय काबार करपाचो हो षडयंत्र आसा आनी गोंयकारांक काबार करपाचो षडयंत्र आसा. अंदू आतां मेरेन पावस सरासरी परस 7% उणो, 105 इंच पडला. अंदू सिजनल पावस नॉर्मलाक तेंकतलो, गोंयची वेधशाळा सांगता. अंदू ऑगस्टांत पावस 50% उणो पडला. फुडल्या 2 सप्तकांत नॉर्मल आसतलो. मान्सून 3 सप्टेंबराक सोंपता. तरी गोंयांत पावसाळो सोंपूनय 2 म्हयने गरमेचो अवेळी पावस आसता, अंदूय आसतलो. 2019 ते 2021 तुळेंत अंदू पावस सरासरी परस उणो. आजचे तारखे मेरेन पावस 7% उणो म्हूण गोंयची वेधशाळा सांगता. ऑगस्टांत खंय 50% उणें पडला. In general itself, if you are comparing this year's rainfall over Goa, it is slightly lesser than what it was in the last year's monsoon season, 2021's monsoon season. As on today, अगर हम 18 सितंबर का state average rainfall देखेंगे, so that is around 7% less than the normal value as on today. लेकिन पिछले साल में 2021 में on the same date it was around 5% higher than normal. इस सीजन में यानी कि in this 2022 monsoon season में it will be near around normal value, but mostly on the lower side of the normal, that is slightly lesser than the normal value. जो normal rainfall है उससे almost 50% less rainfall इस साल के अगस्त में गोवा में रिकॉर्ड हुआ, और उसी के ही कारण the rainfall activity as a whole in this season has been on the lower side compared to the past 3 to 4 years. The years before that, whether it be 2018 or whether it be 2017, all those years the rainfall activity was slightly on the lower side. In the coming 2 weeks also, normal rainfall activity is only expected. We are not expecting any increased rainfall activity, back-to-back heavy rainfall days. Those kind of conditions we are not expecting even in these coming 2 weeks. पावस नॉर्मला परस मातसो उणो आसलो तरी उदका स्टोरेज आनी धरणांचेर खंय तसो परिणाम जावचो ना. Since we are expecting within the normal ranges, it may not have any significant impact. However, a lot of that depends on the patterns that we have already followed in water reservoirs, how we have utilized the available water. मान्सून 30 सप्टेंबराक सोंपता. मात गोंयांत पावसाळो सोंपूनय 2 म्हयने अवेळी गरमेचो आनी लो प्रेशराचो पावस आसता, अंदूय आसतलो. So still there could be rainfall activity in the month of October and November as well. There has been continued rainfall activity in the previous years. And what we have to notice is that October and November are also called as the cyclonic season or the cyclone season. So there could be some systems developing over Bay of Bengal or Arabian Sea, and which may ultimately end up in rainfall over Goa as well. So still, in short, we have to say that rainfall activity may continue with thunderstorms or with other systems in the coming 1 to 2 months as well. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. मडकय मतदारसंघातलो बेकारीचो प्रस्न सोडोवंक आमदारान प्लान केला. कुंडय आनी मडकय उद्देगीक वसणुकांतल्या उद्देगा खातीर प्लान आसा म्हूण सुदिनाचो पूत मिथिल धवळीकार उलयलो. फाटलीं 3 वर्सां वेगवेगळ्या गजालींक लागून रस्त्याची कामां जावंक नाशिल्लीं, ती खंय जाग्यार पडटलीं. उंडीर वाडी तळावली दुर्भाट अंडरग्रावंड केबलिंगूय खंय सुरू जालां. फाटले 2-3 वर्सां रस्ते हॉटमिक्स करूं शकले ना. ताका कारणां वेगवेगळीं आसा. तातूंत कोवीड आसत किंवा जी कामां हाती घेतल्या, खास करून सिवरेजीची, ती कामां कंप्लीट जावपा खातीर काही काळ रावचो पडलो. पूण ही सगळीं रस्त्याची कामां आमच्या आमदारान हाती घेतल्या. चडशे टेंडर्स पब्लीश जाल्या आनी येता त्या नोव्हेंबर पासून प्रत्येक पंचायतीन ही हॉटमिक्स कामां चालू जातली. अंडरग्रावंड केबलिंग फाटींच आमी तळुल्या ह्या भागांत मेन आमचो उणीर फिडराचे अंडरग्रावंड केबलिंग हाचो फावंडेशन स्टोन घातला आनी येता त्या ऑक्टोबर पासून हें काम सुरवात जातली. आनी वाडी तळावली, उणीर,
ते 2 काम आणि दुर्बाट पंचायत हातूंतले सगळे अंडरग्राउंड केबलिंग आमी हातीन घेतला. ते फेब्रुवारी पर्यंतच सोंपतले. त्याच बरोबर इतर जे पंचायती आसा ताजेंय काम टेंडरिंगा पयलीं जे एस्टिमेशन जाता ताजेंय काम चालू केलां आनी नक्कीच बेगिनात बेगीन हें करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. मडकय मतदारसंघात जो एम्प्लॉयमेंट विशय आसा ताजोय आमदारान ताजी योग्य अशें प्लॅनिंग केलां. मडकय मतदारसंघात 2 इंडस्ट्रियल एस्टेट येता, कुंडय आनी मडकय. हातूंत ज्यो एम्प्लॉयमेंट जनरेटींग इंडस्ट्रीज आसा तांकां प्रोत्साहन दिवपाक, तांकां जी कितें मदत लागता किंवा इन्फ्रास्ट्रक्चर आसूं, पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर आसूं, रोड्स आसूं किंवा इतर इन्फ्रास्ट्रक्चर लागता तोय दिवपाचें प्लॅनिंग जे इंडस्ट्रीज जर मुखार येता जाल्यार तांकां दिवपाचो प्रयत्न आमचो आमदार करतलो, हातूंत मात्तूय दुबाव ना. केरी SBI बँकेत दरोड्याच्या प्रकरणात दिवचल पोलिसांनी पुण्यात धरिल्ल्या 4थ्या आरोपीक गोंयांत हाडलो. दिवचल कोर्टान ताका 5 दिसांचो रिमांड दिला. हे केशींत मास्टरमाइंड केरीचोच साहिल खान आनी 3 जाण सापडल्यात. 5व्याक सोदतात. केरी गांवांत एकूच राष्ट्रीय बँक, थंय रातचो सेक्युरिटी दवरचो म्हणून लोक मागता. केरी SBI बँकेत दरोडो घालपाच्या प्रकरणात दिवचल पोलिसांनी 4थो आरोपी बिजापूरच्या कृष्णा घोरपडेक पुण्यासावन गोंयांत हाडलो. दिवचल कोर्टा मुखार उबो केल्या उपरांत ताका 5 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्या. केरी SBI बँकेत दरोडो घालपाचो कट केरीच्या साहिल खानान रचिल्लो. ताणे आनी जितेंद्र कुमारान बाकीच्या 3गांक हाताक धरून बँकेच्या मॅनेजराचें अपहरण करून उपरांत ताका बँकेन व्हरून 8,74,000 रुपया आनी 1100 ग्राम भांगर लुटले. पुलिसांनी साहिल, जितेंद्र आनी राजू कुमार दासाक गोंयांतूच धरिल्ले. कृष्णा घोरपडेक पुण्यात वचून उखल्लो. 5व्या आरोपीचो सोद चालू आसा. केरीत SBI ही एकूच राष्ट्रीयकृत बँक ब्रांच आसा. लोक भांगर घाण धरून रीण काडटात. गांवच्या लोकांचे अकाउंटूय थंयच आशिल्ल्यान वेगवेगळ्या तरेची गुंतवणूकय थंयच आसता. लोक थंय बँकेक रातचो सेक्युरिटी मागतात. दुसरी नॅशनलायज बँक नसल्या कारणान लोकांक पर्याय ना. ह्या एका बँकेचेर विश्वास ठेवून लोक आपले हांगासर गोल्ड घेतात आनी गोल्ड लोन काडटात. आनी जर हांगासर अशा परिस्थितीन जर सुरक्षा रक्षक जर रातचो ना जाल्यार हांगासर आमचे भवितव्य लोकांच्या पयशांचे आनी भांगराचे खूब डेंजरान आसा. त्या खातीर हांव विनंती करता स्टेट बँकेक की हांगासर तेंच्यांनी गोल्ड आनी पयशाची रक्षा करपा खातीर, लोकांच्या ठेवीची रक्षा करपा खातीर सुरक्षा रक्षक नेमचो, बंदूकधारी सुरक्षा रक्षक नेमचो. आमकां गॅरंटी आसा स्टेट बँकेची आनी ही बँक अशीच आमची चालू उरची आनी बरें भरमसाम जावची आनी जेन्ना रातचो आमकां सुरक्षा रक्षक दिवपाचो. म्हाका बँकेन लोक फोडटा घेवन तेन्ना म्हाका बी भंय दिसता. आमचे स्टेट बँके कडेन एक वॉचमॅन जावं पुलीस 24 तास हांगा दवरपाचो. स्टुडंटा खातीर सिद्धांत खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबूक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्दीच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.